श्रीराम. माझे नाव पंकज नाईक जल्मी. हांव खांडेपार शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष. हेच्या नात्यान हांव पत्रकार भावाचें स्वागत करता पयलीं म्हणलें. आनी वाळपय जी घटना घडली ती आमचे खांडेपार शिगमोत्सव समिती लागून न्हू, हें म्हाका नमूद करपाक जाय आनी लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. सगळे आमचे गोंयचे जे कलाकार आनी आमचे लोक आसा तेंचे मदीं हें पावोवपाक जाय. ती झगडी जाल्ली डायरेक्ट सांगपाक सोदता म्हणल्यार सुयोग शिगमोत्सव समिती हेंचे लागून ती झगडी सुरवात जाली. पयलीं तेंचे कमिटी कडेन आनी परिक्षका कडेन कितें तरी वाद जाल्लो, तो आमकां विडियोन दिसता युट्यूबाचेर. थंयच्यान ते वाद करीत रमटाळ मॅचान भायर येताले आनी आमी आमचें ऑलरेडी पयलीं सादरीकरण करून रेस्ट घेताले आमचे भुरगे. तर रेस्ट घेता घेता थंयच्यान मास्तर विघ्नेश येयलो आपल्या ग्रुपाक घेवन आनी आमचो ताका बॅनर दिसलो आनी आमचे थोडे भुरगे ताका दिसले. ते भुरग्यांक तेणें डायरेक्ट म्हणलें की हांकां आपूण काबार करता, हांकां आपूण सोंपयतलो. तर ते उतराक आमचे एका भुरग्यान ताका जाप दिली आनी तशेंच तो उलयत आमचे सगळे ग्रुपा कडेन येयलो आनी आमचे थंय महिला आशिल्ले, चली भुरगीं आशिल्लीं तांकांय तेणें गाळ मारपाक चालू केली. तर तेजे वयल्यान ती झगडी आमगेली चालू जाली, थंय वादावाद चालू जालो. आनी परत एकदां सांगता की खांडेपार शिगमोत्सव समितीन ही झगडी चालू करूं ना. सगळ्यांना नमस्कार. हांव प्रद्युम्न च्यारी, खांडेपार शिगमोत्सव ह्या ग्रुपाचो मेंटर जावन आसा. वाळपय जी गजाल घडली ती खूब दुखद आसा आनी आमी आमच्या ह्या ग्रुपान ते केन्नाच आमी इमेजीन करूं नाशिल्ले की आमकां झगडचें पडटलें अशें. आमी गोंयभर आमची कला सादर करपाक वयता आनी वाळपय आमकां एका पंगडा खातीर तेंच्या मस्ती खातीर आमकां झगडचें पडलें आनी ही खूब व्हडली दुखद घटना आसा. ह्या घटनेचें मूळ कारण जावन आसा बाब विघ्नेश, जो सुयोग मंडळाचो मास्टर जावन आसा. तेजो एक व्हिडिओ गोवा स्टोरीज हो एक यूट्यूब चॅनल जावन आसा. त्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तेणें एक इंटरव्यू दिल्ली आनी ती इंटरव्यूचेर तेणें थोड्योश्यो गजाली आमच्या अगेन्स्ट उलयल्यो. त्यो कितें तें तुमकां हांव सांगता. आमचो खांडेपार शिगमोत्सव वर्सान वर्स एक वेगळे पद्दतीन शिगमो लोकां पर्यंत पावयता आनी फाटलीं 4 वर्सां हें आमचें 4थें वर्स. फाटले 3 वर्सां आमी वेगळे वेगळे पद्दतीन शिगमो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. आनी हें जें आमी नविनदाद करता ती सदांच तांकां खटकताली. ह्या वर्सा तशें न्ही, ज्या वर्साच्यान आमी सुरवात केल्या त्या वर्साच्यान जी आमची नविनदाद आसा ती तांकां खटकताली. आनी तेंच कारण जेन्ना तेणें इंटरव्यू दिलो गोवा स्टोरीसाचेर तेन्ना तेणें उलयलें की खंयचे तरी एक मेळ आसा की ते खंयचे तरी देव घेवन येता, 8 देव घेवन येता, खंयचे तरी थर्माकोलाची मुर्ती करून फाटीर नाचयता. आनी ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो आमी खांडेपार शिगमोत्सवानूच केल्ल्यो आसा. जे 8 देव जे आमी गेल्या वर्सा हाडलेले ते आमीच हाडल्या आनी खंयचेच पंगडान हाडूना. जे देवी आमी फाटीर नाचयल्ली अशी म्हणना की आमी ती आमच्या मनांतल्यान आमच्या वांगडा नाचयली अशी आमी म्हणटा, कारण ती देवी आमच्या वांगडा नाचली. आनी तेजें उतर हें सामकें फाल्स आसा की आमी नाचयता, फाटीर नाचयता म्हणून. आनी ही देवी नाचोवपाचो यत्न आमीच केल्लो आसा खांडेपार शिगमोत्सवान. आनी ह्यो गजाली थोड्यो ताका त्यो खटकपाक लागल्यो आनी तेणें ओपनली त्या इंटरव्यून गजाली त्यो लोकां पर्यंत पावयल्यो. आनी ह्या इंटरव्यूचो इफेक्ट आमच्या ग्रुपाचेर पडलो, लोकांच्या मनांचेर पडलो आनी जे जजीस आसता तेंचेरूय तेंच्याय मनाचेर पडलो आनी आमकां तेजो इफेक्ट भोगचे पडले. ज्यो गजाली तेणें उलयल्यो त्यो आमच्या सगळ्या भुरग्यांक खूब खटकल्यो. सोशल मिडियाचेर तेणें उलयलें, इनडायरेक्टली जरी उलयलें त्यो आमच्योच गजाली आसा ह्या हांव नमूद करता की ज्यो गजाली 2-3 गजाली तो उलयल्यो त्यो आमच्योच उलयल्यो. जर तो आमच्यो उलयना आनी तेंच्यांनी प्रूव करचें की त्यो 8 देव आनी खंयचो पंगड घेवन येयल्लो, फाटीचे देवी कोणें नाचयली हें तेंच्यांनी प्रूव करचें. कारण ह्यो गजाली फक्त खांडेपार शिगमोत्सव समितीन केल्ल्यो आसा आनी ह्यो जरी इनडायरेक्टली उलयल्या जाल्यार त्यो आमकांच लागून अशें हांव म्हणटा. आनी ह्याच लागून आमचे भुरगे सगळे त्या इंटरव्यूचेर बेजारले. थोड्यांनी आमच्या भुरग्यांनी कमेंट केले. आमच्या तशा भुरग्यांनी ओवरऑल सगळे गोंयच्या लोकांनी त्या 700 ते 800 850 कमेंट्स ते हेजेर येयले. आमचे थोडेशे भुरग्यांनी कमेंट्स केले, आमच्या चली भुरग्यांनी कमेंट केले, कारण सगळ्यांक त्यो गजाली खटकलेल्यो आसा. कारण जेन्ना एज अ मास्टर हांव खांडेपार शिगमोत्सव समितीचो आसा, हांव दुसऱ्याच्या शिगम्याचें केन्ना उलोवंक शकना.
अजून पर्यंत आम्ही उलयल्ले ना, खंयच्याच शिगमोत्सव मंडळाचे आमी वायट उतर आमी काडलेलें ना. ते कितें करतात ते तेंचेच परीन जाय तशें करता. आमी खांडेपार शिगमोत्सव जे करता ते आमचे परीन कशें जाय तशें करता. देवाचो शिगमो आनी देवाकूच घेवन आमी नाचतले. आनी ही पयलींच्यान प्रथा चल्लेली आसा की शिगमो देवाचो आनी खाजी घालता मनीस, अशी ही प्रथा चल्लेली आसा. पूण शिगमो देवाचो आनी खांडेपार शिगमोत्सव देवांक घेवन शिगमो करता आनी देवांक हाडटले, हेजे फुडें सुद्दां देवांकूच हाडटले, हे आमी नमूद करपाक सोदता. आनी त्यो गजाली आमच्या भुरग्यांक खटकल्यो आनी भुरग्यांनी कमेंट केले आनी आमी सुद्दां इनडायरेक्टली कमेंट केले. कोणाचें आमी नांव घेवना, खंयच्याच भुरग्यान आमचे कोणाचेंच नांव घेनासतना कमेंट केल्या. जर ते म्हणटा आमी इनडायरेक्टली समज आमी कोणाचें नांव घेवना, आमी कोणाचें नांव घेवना कमेंट करता आसतना. तर ही मूळ कारण की ही झगडी जावपाक मूळ कारण तेंचे जेलसी आमी जावं म्हणू शकता किंवा आमचे बद्दल तेंचे कसली तरी नाराजगी आसूं शकता. पूण आमकां दिसता हें मूळ कारण की आमी कितें तरी नविनदाद करता आनी लोक आमकां खूब मोग दिता आनी ह्या मोग पळोवन थोड्यांक ते मनाक बादताय बीन. आनी हे बादलेल्या कारणान आमचे कडेन हे वक्र दृश्टीन सगळे म्हणजे हो आमचो जो विघ्नेश आसा मास्टर, तो वक्र दृश्टीन आमचे कडेन पळयता. हे थंय ठरलेलें आसा आनी मूळ कारण ही झगडी जावपाक बाब विघ्नेश जावन आसा. हांव स्वता जावन तेंचे कडेन उलयलो आसा, कित्याक आमच्या बद्दल तूं कित्याक उलयता, कितें कारण, आमी तुज्या मेळा बद्दल उलयला, आमी कोणा बद्दल उलयना, आमचो एक भुरगो खंयच्याच मेळा बद्दल उलयना, पूण आमच्या मेळा बद्दल तुमी इनडायरेक्ट सुद्दां कित्याक उलयता. आनी मूळ कारण ह्या झगडे खातीर कारण तोच जावन आसा. नमस्कार, माझं नाव ओम नायक. जसं की आमच्या मास्तरान तुमकां आत्तां सांगले की एक प्रसंग असो घडलो जे सुयोगाचे भुरगे आसा तेंच्यांनी आमचे कडेन येवन कसो हल्लो केलो स्टार्टींग. सो पयलीं ते स्टेजी कडेन गेले, तेंच्यांनी जजीसांचेर आवाज केलो आनी हे तेच भुरगे जे जजीसां कडेन झगडोन रिसंटली आमचे कडेन येयले मेळा कडल्यान आनी आमचे पयलीं मंडलेश्वर परफॉर्म करतालो. आमी रेस्ट घेवपाक बसलेले भुरगे, 4-5 जाण आशिल्ले आमी, चड जाण नाशिल्ले. आमी सामके मुखार वचून बसलेले आनी ते थंयच्यान चलत येताले. जो तेंचो मास्तर आसा विघ्नेश आनी तेज्या वांगडा 2-3 जाण तेजे भुरगे, तितून भितरलो एकटो साईराज नायक म्हणून जो वैरागीक बसता, तेज्या भितर तेजस नायक म्हणून एकटो तोय आसा. सो ते येताले चलत आनी बुरश्यो गाळयो मारून येताले ते, कळ्ळें न्ही. बुरश्यो गाळयो मारता तो जो तेंचो विघ्नेश मास्तर आसा तेणें आमकां बोट दाखयलें आनी म्हणपाक लागलो हांकां म्हणपाक लागलो हांव ती गाळी तुमकां म्हणून सुद्दां दाखयता, हांकां म्हणपाक लागलो म्हणपाक लागलो काबार करपाचें म्हणपाक लागलो, कळ्ळें. आनी म्हणपाक लागलो हांकां सोंपोवपाचें म्हणपाक लागलो, हांकां खूब मारपाचो म्हणपाक लागलो. आनी तें म्हणनाकार हांवें तेका त्या एका आमच्या भुरग्यांक जाप दिली, कळ्ळें. आमच्या भुरग्यांक पळोवन म्हणलें, हांगेलें म्हणलें हांगा गणीत लागना म्हणून हे दिसता आयज मातशें बेजार आसा म्हणलें. इतलेच गजाल जाल्या. ही गजाल आयकनाका तेंचे भुरगे जो साईराज आनी जो विघ्नेश तेंचो मास्तर आसा, तेजस आसा तेगेलो भुरगो, ते सगळे आमच्या वाटेन धांवत येयले आनी म्हणपाक लागले कितें म्हणलें तुवें, कितें म्हणलें. हांवें म्हणलें तेका परत स्पश्ट करून सांगलें. हांवें म्हणलें अमकें म्हटलें हांवें. इतलें म्हणल्यार थंयच्यान जे ड्युटीचेर पुलीस आशिल्ले ते थंय पावले, तेंच्यांनी हातबोट तेंकां घातलो आनी सायडीन काडलो. सायडीन काडटा म्हणल्यार ते त्या पुलिशेक अक्षरशः अशें आमी म्हणना झडप मारून सायडीन उडयता पळय, तशें पुलिशेक तेंच्यांनी असो सायडीक उडयलो त्या विघ्नेशान बीन आनी ते मुखार धांवले. खंय आमचो प्रद्युम्न मास्तर आशिल्लो थंय धांवले तेंचे कडेन. आनी जेन्ना आमच्या आंगार ते येयले पळय तेन्ना तेंकां सगळ्यांक अक्षरशः सोऱ्याच्यो घाणी पडलेल्यो. हेजेर आमकां दिसता की बाबा हो जो शिगमो आमी गांवभर नाचयता गाजयता, तेका खंय ना खंय असले भुरगे जेंकां व्यसन लागलेलें आसा ते व्यसन करून ह्या देवाची नांवां घेवन तो शिगमो लोकां मुखार सादर करता. आनी अशी गोश्टी घडल्यो म्हणटकीर मागीर म्हणटा तो मी नव्हेच. तेजे नंतर तो म्हाज्या आंगार येयलो विघ्नेश मास्तर आनी म्हाका म्हाज्या बायले वयल्यान गाळयो घातल्यो. तर बायले वयल्यान गाळयो घातल्यो त्यो म्हाका तुमकां हांगा सांगपाक सामकी लज दिसता एक्चुली. आनी ते गाळयो घातल्यो म्हाका म्हणून तेणें वाळपय पुलीस स्टेशनार सुद्दां कमीट केलें PI फुडें की आपल्यान हय पंकज तुका गाळयो घातल्यो म्हणून. गाळी घालिना फुड्यान म्हागेलो हात तेज्या गोलार येयलो. गोलार येतकीर मागीर तेजी मिसेस येयली, आमचो एक मेंबर येयलो साईराज जल्मी, तेणें म्हाका काडलो सायडीन काडटकीर तो जो मॉप आसा तो सायडीन धांवलो. तर गाळी घालून
हो मास्तर तांकां इन्स्टिगेट करता, प्रोवोक करता, ही कितके पर्यंत खरी गजाल. आतां हो मास्तर जावन तांकां गाळी शिकयता नाल्यार झगडी करपाक शिकयता, सोरो पिवपाक शिकयता, हें कितके पर्यंत बरी गजाल. हें आमचे यूथ जे हांगसर गोंयान आसा नाल्यार आमचे कलाकार हें तांकां बरें. तशेंच म्हाका आनी एक सांगन दिसता की जे ढोल आनी आमी ताशे आनी कासाळें आमी जी वाजयता, जेचे आमी पुजा करता मांडार, तें तेंच्यांनी एक वेपन म्हणून थंय यूज केला आनी आमचे ते भुरग्याचेर तेंच्यांनी मारहाण केला. बाब प्रसाद मग त्यांचा तो सुयोग मंडळाचो तो सगळे जी कामां आसात म्हणजे तो सांबाळपाचें जें काम करता तो म्हाज्या फुड्यान येयलो आनी मास्तर म्हणपालो कितें झगडी अशें म्हणपालो. हांवें म्हणलें झगडी म्हणल्यार कोणें केल्या, आमी स्टार्ट करूच ना झगडी, तुमीच म्हणलें स्टार्ट केल्या. आनी ती करता करता अचानक तोय एग्रेसीव जालो आनी सायडींतल्यान परत झगडी सुरू जाली. आनी ही झगडी जातना 2-3 कडेन जाल्ल्या कारणान आमकां खंय कोणाक सांबाळपाचें तें कळनासलें. म्हाज्या मनान एज अ मास्टर म्हाका सगळ्या भुरग्यांची काळजी जावपाक लागली. हांव जर त्या टायमार हांव एग्रेसीव जाल्लो जाल्यार ती झगडी आनी मोठी जावपाची. आनी झगडी हे 2-3 कडेन जाल्ल्या कारणान कोणाक सांबाळपाचें आनी कोणाक सावरून घेवपाचें आमकां कळना जालें. तेज्या नंतर ती थोडी झगडी मातशी थांबली आनी तेंचो जो भुरगो आसा बाब साईराज आनी तेका मातशी कितें तरी घुंवळ येयली आनी म्हाका दिसता आमच्याच खंयच्या तरी भुरग्यान बाब क्रिश म्हणटा तेणें तेका वचून सायडीन दवरलो, सकयल बसयलो आनी उदक आमच्याच भुरग्यान उदक बिदक दिलें. तेज्या नंतर त्या भुरग्याचेर सुद्दां खंयच्यान तरी तोणयो बसल्यो त्या आमच्याच भुरग्याचेर. तेज्या नंतर एकदम जी फुड्याची झगडी सुरू जाली ती बाब संकेता कडेन पावले खंयच्यान तरी आनी संकेताचेर तो हल्लो जालो. आनी हल्लो असो जालो की आमकां कोणाकूय सावरपाक मेळनासलें. आमकां लेडिजांची काळजी करूं की आमच्या धाकट्या भुरग्यांची काळजी करूं हे आमी पळोवपाकूच उरले. थोडे भुरगे आमचे जे हांव आसा, हांव जाल्यार थंयच हांकां पळोवपाकूच उरलो. कारण जर आमच्या लेडिजा कडेन कोण तरी पावल्लो किंवा झगडी करपाक पावल्लो की आमच्या लेडिजाक कोणा समज मातशें सुद्दां लागलें तरी आसतना आमचे जे आमचे नम्रता आसा तेणे येदें व्हडलें धाडस तुमकां तेच्या व्हिडिओचेर दिसता. जेन्ना संकेत नायक हो जेन्ना सायडीक सरलेलो, जेन्ना रक्तान भरलेलो, ताका आमी हॉस्पिटलाक व्हरपाक म्हणून सायडीक व्हेलेलो, तेन्ना पुलीस आशिल्ले थंय. तेंच्यांनी म्हटलेलें आमी जीप घेवन येता, तुमी हांगाच बसा म्हटलेलें. बट तेन्ना अशें आशिल्लें की थंय मेळ चालू आशिल्लो, ते जीप बीन येवपाक पावना. म्हणटगीर एकटो हेल्थ सेंटरांतलो वॉर्ड बॉय स्प्लेंडर घेवन तो आयिल्लो थंय हेका व्हरपाक म्हणून. तो धांवन वचनासलो, तो तेंच्या वांगडा बसोन एक कमिटी मेंबर सुद्दां आशिल्लो. ते ट्रिप्सी गेल्ले हेल्थ सेंटरान वयता म्हणून, वाळपय हॉस्पिटलान वयता म्हणून. तेन्ना मेळ चालू आशिल्लो म्हणटकीर तो रावलो थंय कित्याक फुडें वचपाक मेळोंक ना. तेन्ना तो विघ्नेश आनी ते तेजस बीन जे कोण मारपी आसा, सुयोगाचे लोक आसा, ते सगळे मागीर पॉयंट आवट करून म्हणपा लागले तो धांवता म्हणटकीर सगळे मारपाक परत चालू केले तेंच्यांनी. ताका देंवयलो तितूंतल्यान गाडयेंतल्यान आनी परत ते मारामारी चालू जाली. मागीर तो व्हिडिओ तुमी पळयलात. त्या भायर जेन्ना ते व्हिडिओन जेन्ना हांव ताका वाचोवपाक वयतालें, आडोवपाक वयतालें, तेन्ना म्हाका सुद्दां फाटल्यांतल्यान ओडला, मुट्यो बिट्यो घातला फाटल्यान. आनी जेन्ना मागीर तो व्हिडिओ सोंपलो मागीर जेन्ना आमी फुडें गेलीं तेन्ना फुडें मागीर पुलीस आयिल्ले. इनफॅक्ट परत ते मारपाक आयिल्ले. तो ताका रक्तान पळोवन सुद्दां परत मारपाक आयिल्ले. थंय मागीर पुलिसांनी सगळ्यांनी अशें आमकां फुडल्यांतल्यान अशें आडोवन दवरलें आनी ते सगळे आंगार चडटाले. तेन्ना तेंच्यो त्यो बड्यो पुलिसांच्यो त्यो अश्यो आडोवन दवरलेल्यो. मागीर पुलिसाची जीप आयली, तितून ताका मागीर घेवन हॉस्पिटलान गेले आमी. तर ह्या झगडे भितर आमच्या नम्रताबाईन ताका खूब आडोवपाचो प्रयत्न केलो. तुमी त्या व्हिडिओन पळयला आसतलें कशें ताका झड पडलें. तितके ते बारीक आसून किंवा फिजिकली स्ट्रॉंग नासतना ते ताका आडोवपाक गेले. तरी आसतना तेंच्यान चली भुरगीं आसा सुद्दां म्हणून पळोवना. अशें ती मारामारी व्हिडिओ पळोवन इतको मनाक त्रास जाता लोकांक सुद्दां, तेज्या पेरंट्सांक सुद्दां खूब त्रास जाले. जर सोशल मिडियाचेर तो उलयल्लो आसा तरी आमी सोशल मिडिया वयल्यानूच तांकां कमेंट केल्ले आसा. ते सोशल मिडियाचेरूच सोंपपाक जाय आशिल्ले. पूण सोशल मिडिया वयल्यो गजाली जर अशा झगडेच्या रुपान जमत जे आमी ट्रेडिशन घेवन सगळ्याक वयता जाल्यार जर झगडी करून जर आमी अशें ट्रेडिशन सांबाळटले जाल्यार तें ट्रेडिशन आमकां बंद करचें पडटलें. हो शिगमो आमकां फुडें बंद जातलो अशें दिसता. आनी आमच्या भुरग्यांनी कमेंट केले, हांव ना म्हणिना, कमेंट सुद्दां आमी ताका कसलेंच तेगेलें नांव घेनासतना कमेंट केल्लें आसा. आनी ह्या झगडेचें मूळ कारण तेंच जावन आसा. आनी आमी खांडेपार शिगमोत्सवान ही झगडी सुरू केल्ली ना. जेन्ना सुयोगाच्या भुरग्यांनी संकेताचेर एटॅक करपाक स्टार्ट केली
तेन्ना तेंचीच तोणी तेंच्याच भुरग्यांची तोणी चुकोन तेंच्याच भुरग्याक लागली आनी तेकाय मातशी दुखापत जाली अशें कळोन येयलां. ती तोणी नाल्यार तो मार आमच्या भुरग्यांनी कोणेंच मारलेलो ना. आनी दुसरें सांगपा म्हणल्यार आमकां तेजे नंतर रोखडेच ते वाळपय घटने नंतर आमकां थ्रेट्स कॉल मॅसेजी येयल्यो की तुमी येयाक, तुमकां आमी फुडले फावट दाखयता, तुमी मेळाक आमकां. सो ते जेणे करून आमकां फुडलो जो मेळ आशिल्लो मांद्र्यां तो आमकां सादरीकरण करपाक मेळना. कारण आमचे खुबशे पेरंट्स गांवचे जे आमकां सांगपा लागले की ना आमी आमच्या भुरग्याक धाडूं शकना कारण आमकां भंय दिसता झगडी जाता नाल्यार आनी कितें जातलें, आमच्या भुरग्याकूय हांगसर दुखापत जावपाक शकता, जेणे करून आमकां मांद्र्यां आमकां सादरीकरण करपाक मेळना. जी आतां घटना जाल्या ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. कारण ही आमची संस्कृताय न्हू, ही आमची परंपरा न्हू, जी झगडी करून हांगसर रमटामेळ थोडे ग्रूप घेवन येता जे आतां सुयोगान केलां तशें हें बंद जावपाक जाय. कारण हें जर चालू उरलें जाल्यार आमची खंय तरी संस्कृताय बंद पडटली. पेरंट्स आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक खंय धाडपाक सुद्दां तांकां भंय दिसतलो आनी आमचो हो शिगमो रमटामेळ जो आसा तो खंय तरी गोंयान बंद जातलो आनी आमची संस्कृताय हितून बंद जावपाक शक्यता आसा. ते लागून हें आमकां खंय तरी सोंपोवपाक जाय. आमी फक्त हो व्हिडिओ तुमचे लागीं दवरला, तुमचे मदीं दवरला फक्त आमची खांडेपार शिगमोत्सव समितीची बाजू मांडपाक लागून. आनी म्हाका आशा आसा की सगळ्या लोकांक हें पटोन येतलें. कारण जो व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो डायरेक्ट प्रूफ दाखयता की खांडेपार शिगमोत्सव समितीची हितून कांयच चूक ना. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु, अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद, कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.